हांव भियेना, पूण जिखपाक जाय जाल्यार काँग्रेसीन युती करपाक जाय. गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसी बरोबर युती करतलो, कित्याक तर लोकांक ती जाल्ली जाय. भाजपाक हारावपा खातीर आघाडी हो एकूच पर्याय. गोवा फॉरवर्डाचो सर्वे सर्वा विजय सरदेसायान सांगला. विधानसभा वेंचणुकेक 6 म्हयने उरल्यात. युतीची आनी उमेदवार निश्चित करपाची प्रक्रिया सुरू जाल्या. युती गरजेचें अशें गोवा फॉरवर्ड सेगीतपणान सुचयत आयला. पूण काँग्रेसी वटेच्यान युतीचेर प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर कितेंच उलोवपाक तयार ना. देखून विजय सरदेसायान स्वता जावन युतीची गरज उक्तायल्या. 2017त विजय सरदेसायान काँग्रेसी कडेन युतीचो हात मागिल्लो. उपरांत पर्रीकराच्या फुडारपणा सकयल भाजप सरकारांत तो वांटेकार जालो आनी काँग्रेसीक विरोधांत बसचें पडलें. रिस्पॉन्स दिवंक ना तांचे काँग्रेस म्हणटा ती सांगली सारकी पोन्नी पार्टी आनी तांची प्रक्रिया चलपाक तांकां खूब टायम लागता. तांणी पंजाबचे इशू आतां तांणी हाताळ्ळा. गोंय बेगीन हाताळचो. हाता भायर वतकर हाताळून कांय फायदो जावचो ना. डिसंट भशेन टीम गोवा म्हणटा तो जो प्रयोग गोंयकारांक जाय टू सेव गोवा नाव, हो प्रयोग यशस्वी करपा खातीर गोंयकारांक ताणें आदार दिवचो. तांकां जर कोणाकूय दिसता की आमी 36 मतदारसंघ आहा, 40 मतदारसंघ आहा, सगळ्यांक खबर आहा की हे मनीस आनी हांची निती कितली निवळ आहा ती. 36 न्ही 40 मतदारसंघांना घालूं येता, पूण कॅन्डिडेट घालून ते जिखपाक जाय. कॅन्डिडेट घालून आमी फातोर्डा पळयले, कावन्सिलरांचे अगेन्स्ट आमचे कॅन्डिडेट घाले. येदे व्हडले पार्टीची अब्रू काडली. एक 3 डिजीट पसून कॅन्डिडेट पावलो ना. तूं म्हणटलो अशे पार्टी कडेन तूं युती करूंक कित्याक सोदता काय? हांव युती इतल्याच खातीर करूंक सोदतां कित्याक पब्लीक सेंटिमेंट असो आहा की सगळ्यांनी एक जावचें. हांव भिला म्हण न्ही, हांव भिवूंक ना. आनी आमच्या पक्षान जे कितें 10-12 कॅन्डिडेट तयार केले ते कोण भिवूंक ना, ते तांचे पांयार उबे आहा. म्हणून बीजेपीक जर एक ऑल्टरनेटीव म्हणून तयार जावंक जाय जाल्यार सगळे एक जावंक जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.